वेणी माधव प्रभू आणि ज्योतिकिनी माताजी धन्यवाद चंदकोन इंट्रोड्यूस आणि चंदकोन कीर्तन करून हे सेशन इनॉग्रेट केले खातीर तुम पुरा जनांक मलगड्यांक पुरा भक्तवृंदांक स्वागत आसा आयच्या सेशनांत हे सान एक अवकाश दिल्ले आसा तुमगेल पुरा जनाल सेव करच्या खातीर आभारी आसा GSB भक्तवृंदाची टीमाक पुरा जनांक धन्यवाद दिता रेग्युलरली प्रोग्राम कंडक्ट करच्या खातीर सो आमगेले सेशन 3 आज कंटिन्यू करूया आज प्रार्थना करूं ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पुराजनल परमिशन घेऊन सेशन कंटिन्यू करता आम्ही टेकिंग केअर ऑफ द सीड ऑफ भक्ती ताजे विषय उलयता आसा ती आयज सत्संगांतू 2 सेशन केलेलं आसा हे 3rd सेशन ताजे कंटिन्यू करता आसा तो क्विकली एक रिकॅप करूया कसं डिस्कस केलेलं म्हणून। फर्स्ट सेशनांतू आम्ही स्टार्ट केलेलं की चैतन्य चरितामृतांतू हे 19th चॅप्टर मध्ये लिहिला थंय कोणी चलता आसा चैतन्य महाप्रभून तांगेल भक्तगणा उठू मस्त सकट डिस्कशन्स केलेलं आसा स्पेशली रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी तांगेल ಒಟ್ಟು मस्त सकट एक भारी महत्वाचे विषय पुरा भक्तींतू तांणी तांगेल ಒಟ್ಟು चर्चा केलेला आसा सो तांतून हे पॉइंट आम्ही डिस्कस करचे आसा। सो हे मध्ये लिहिल्यांत हे एक श्लोक येता ब्रह्मांड भ्रमिते कोण भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसादे पाय भक्ती लता बीज। सो हे एक मेटाफर म्हणतात पण की कशी एक गुरुल आणि कृष्णाल देन आमकां एक भक्तीच बीज मेळटा मागीर ताचे विषय आम्ही ताका चांग रूपार पळयल्यारी ते तांतू देखून बीजा देखून भक्ती लता होड जावन ते देवाल चरण कमला ते पावता म्हणून ते एक आशिल्लें। आनी तो पॉइंट हे आशिल्लें की आमगेले इमोशन्स म्हळ्यार आमगेली भावना फार एक मुख्य आमगेले जिवनाचे एक भाग आनी आमगेली ती भावना मस्त सकट विशया खातीर वता आमगेल्या लायफांतू खंयची विशया खातीर वता आनी हे संवसाराचे मस्त सकट विशयांत आकर्षित जावन आमगेले भावना गेले सिद्धा सुरे स्वल्प कशेंपणी खुशी जावचे पुरो मुखार माता ताचे निमित्त कश्ट येवचे साध्य आसा जाल्यार भक्तीचे सगळे हे भक्तीचे मार्ग म्हळ्यार अशें आसा की केन्ना आमी आमगेली भावना केन्ना आमगेली चेतना शक्ती देवाल चरण कमलांत समर्पित करता तीची भक्ती म्हूण आनी कशी एक नेलांतू बीज घाल न्हू चांग रूपार ताका पळयल्यार चांग फल प्राप्त जाता तशींच ते बीज घाल्यार चांग फल प्राप्त जाता म्हळ्यार कशें की आमी एक प्रयास करता चांग रूपार झाड नारळ केळें ते अशी जायना ते ताचे कशें की एक पळोवन घेवन ताचे सम चांग रूपार पळयल्यार मात ते जाता अशी जायना ते सो आमगेले एक कशें की एक प्रयास आसता तांतू म्हूण आमगेले पुरा जनांत तांतू ते एक आमकां एक भाग्य आसा आनी आमकां एक म्हणटात पळय अवकाश आसा हे मनुष्य जिवनांत भक्ती प्राप्त करून घेवच्या खातीर जाल्यार तांतू कशें की एक प्रयास जावपा आनी भक्ती म्हळ्यार कशी एक प्रकारार ऑलरेडी मस्त सकट एक चॅनल्स आसात आमगेल्या लायफांतू खंय आमगेले इमोशन्स डायरेक्ट जाता ती म्हळ्यार आमगेले भावना वता जाल्यार भक्तीचे एक आमी चॅनल आमगेल्या जिवनांत करता नामस्मरण करचें देवस्थानां वचचें चांग रूपारी शास्त्र वाचूचें सत्संगा भाग घेवचें तेन्ना एक चॅनल जाता खंयच्यान आमगेले इमोशन्स देवाल प्रती आमी डायवर्ट करूं येता म्हूण आनी देवाल भक्ती प्राप्त करचें आध्यात्मीक जिवनाचे प्राप्ती करची म्हळ्यार तें एक अशी एक प्रकार म्हणटात पळय जॉग्राफिकल प्लेस न्ही की वैकुंठ गेले म्हळ्यार तें एक आमगेली चेतना शक्ती म्हूण ते मॅटर ऑफ कॉन्शियसनेस मागीर आमी डिस्कस केलेलें की हे जिवंतान आसतनाच हे भक्ती लता बीज देवाल चरण कमला पावल्यार ताचे फल आमकां हे जिवनांतूच प्राप्त जाता म्हणून काम मी ते केलेलें जीवन मुक्त शौच्यते म्हणून म्हळ्यार हे जिवनांतूच
ते आमगेल भक्ती लायता बीज पक्को जावन ताचे फल मेळ्ळारी ह्या जिवनांतूच आमी देवाल प्रीती ती भक्तीचे चांग रुपार ते पक्को जालेली ती भक्ती असं प्रेम ते आमी अनुभव करीत म्हणून हांवें तूं सांगिल्लें आसा कसं जालें की मस्त सकट ऑब्स्ट्रक्शन्स आसचे पुरो जाल्यार फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कॉन्शियसनेसची म्हणून ताकाची प्रभुपाद स्वाम्यान इंटरनॅशनल सोसायटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस म्हणलेलें कृष्णा सर्वीस कृष्णा एक्टिविटी म्हणलेलें सर्वीस इम्पॉर्टंट वय सेव कोरका वय देवाले जाल्यार ते कसचे एक भावनेन करतात आमी तें व्हड विशय म्हणून कसं जालें की कृष्णाक खंयचे आमगेले सेव केलें ताचेर एक फल प्राप्त जाता ताची कांय इंट्रस्ट ना कृष्णाक कसं इंट्रस्ट म्हळ्यार की आमी आमगेलें अनन्य मनसा देवान सांगिल्लें आसा आनी दृढव्रत अनन्य मनसा म्हळ्यार आमी देवाक आमगेले प्राण आमकां देवाक आमगेलें एक म्हणटात पळय हृदयपूर्वक प्रीती करता ती तें देवा जावपाक कसं न्हय रिजल्ट येता आमगेल्या एक्टिविटीन तें तितलें देवाल खातीर इम्पॉर्टंट न्हय म्हणून ताकाची देवान भगवतगीतेन तुवें सांगचें आसा निमित्त मात्रम भव सव्यसाची म्हणून की अर्जुना सांगचें आसा की हांव पुरा अरेंजमेंट केलां युद्धांत कसं मुखार सून जातलें जाल्यार तूं एक निमित्त मात्र म्हणून जाल्यार देव सांगता मू यत करोशी यद यत्नासी म्हणून म्हळ्यार तूं कसं की करता तें म्हाका अर्पण कोरका म्हणून म्हळ्यार कृष्णान इनडायरेक्टली सांगिल्लें आसा की तें फल तर प्राप्त जातलेंची जाल्यार म्हाका अर्जुना तूं हांव सांगल्या म्हणके कोर न्हू तूं मुगेल चेतना तूं मुगेल प्रीती प्राप्त दिल्यार तें जावचें आशिल्लें तें खंडीत देव चलोवसून दिता म्हणून सो आमी फर्स्ट सेशनाक बेसिकली कवर केलेलें की आमी कशी एक चॅनल बांदून असल्या पुरो जाल्यार मेकॅनिकली करता ती कशी एक न्हंयत फुडें रिवर बॅड आसच्या पुरो तातूंत उदक होळनात खाली ते सुकून गेल्या न्हंय म्हळ्यार कसं की चॅनल आसा जाल्यार तातूंत उदक ना तशींच आमी कसं मेकॅनिकली केल्यार कसं करचें अशी म्हळ्यार करचें म्हणून मात्र केल्यार जाल्यार तातूंत आमगेली भावना ना तेन्ना तातूंत आमकां भक्तींत मुखारसून वचच्याक शिके कश्ट जातले आनी आमी दोनी सेशनांत हें केल्लें की आमकां देवाक मस्त सकट रुपार फॅसिलिटी लेकर आमी देवाक सर्व करचें मन आसता की हें जाल्यार देवा अशी करतलें तें जाल्यार देवा अशी कोरका म्हणून जाल्यार देवाल सेव कोरका जाल्यार आमी खंय आसता ती आमगे परिस्थिती कसं आसा जिवनांतू थंय दोकून आमी करयता भायली परिस्थिती आमगेलें मन आसच्या पुरो की अशें असल्यार आमी हें एक फॅसिलिटी यूज करूं येता आशिल्लें खंयचे रुपार आसच्या पुरो परिवार हेल्थ खंयचेंची म्हणटात पळय फायनान्शियल आसच्या पुरो आमकां एक प्रकार आमगेलें मन अंत आसता जाल्यार देवाल भक्ती म्हळ्यार अशी की आमी कशी सर्व कोरका तें इम्पॉर्टंट न्हय देवाल सर्व करची इंटेंशन आसल्यार खंय आसत आमी थंय दोकून स्टार्ट करूं येता म्हणून सांगिल्लें सो आमी नेक्स्ट पॉइंट म्हळ्यार आयच्या सेशनांत आमी कवर आनीक करूया सो हे दोन पळयल्यार एक प्रकार विड्झम म्हूण येता कशी भक्ती लता बिजा बगले ना विंगड झाड जाता तेन्ना आमी केन्ना ते इमोशन्स घालतात पळय ते उदक घालतात आमगेलें ते भक्तीला ते विंगड झाडाचें तें उदक तांडून घेता म्हणून म्हळ्यार ही भावना विंगड विशयांत आकर्शण आसूचें ती एक तें एक वीड म्हूण येता म्हळ्यार ते विंगड तें उदक तांडून घेता दोनीच म्हळ्यार आमकां अशी प्रकारार सेव कोरका अशी करूं जायना तें एक मना येवचें तें एक आनीक एक विशय म्हूण आमी सांगयता सो आयच्या सेशनांत आमी आतां हें मुखारसून पळोवया की आनीक एक म्हळ्यार भक्तीन तैल सिता सहज जावन आमगेलें मन अंत येता की हो अशी पुरा कोरकावे ह्या त्याग कोरकावे अशी ह्या पुरा कसं की आमकां लायक जाता तें सोडकावे म्हाका जातलें की ना हें पुरा हें कॉन्सेप्ट आजचे आमी चिके नेक्स्ट एक 20-25 मिनिट्सां खातीर एक्सप्लोर करूया केन्नाय नॉर्मली आमी अशी थिंक करता ती की खंयच्याय विशयांतू आकर्षित जावचें आनी ताचे एक्झॅक्टली ऑपोजीट म्हळ्यार त्या विशयात त्याग करचें जाल्यार सूक्ष्म रुपार केन्ना आमी एक म्हणटा त्याग करता ती ते त्याग करतात म्हळ्यार ताचे विशीं आमकां कसं की मन आसता की कसं की नाक नासी दिसून ते नाका म्हूण ते तशीच एक त्याग करतात सो खंयच्या विशयार आमी ते नाका 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 ते करचें नज ताचे विशयांतू चड मन घालता ती त्या वेळी आमकां देवाल दुखून दूर व्हरता हें कशी ह्या पॉयंटची की आमी डिस्कस करूया कसं जालें की आमी पळयलें की आमगेली भावना आमगेली चेतना शक्ती आमी देवाक प्रितीपूर्वक दिवका आनी आमकां ते प्रितीपूर्वक दितना विंगड सकट खंयचे विशय येवचे पुरो
खंयच्यान आमकां अटॅचमेंट आसता, आकर्शण जाता आनी ताजे निमित्त आमकां ते देवा प्रितीपूर्वक ते भावन दिवच्यांक आमकां अडचण येता, कश्ट जाता. जाल्यार आमकां कशें की कळटा की हें करूनच हें भक्तीन तसल्यार अशें कोरका. ताचे विशय लेखून आमी एक म्हणटात पळय, हो कसं कश्ट बाय हें, म्हाका जावंच तसलो हो विशय न्ही. इतले देवाल जप कोरका काय, इतले पुरा शास्त्र वाचूंका काय, अशें पुरा कोरका काय, म्हाका जावंच तसलो विशय न्ही हो. ताचे विशय लेखून और हांव हें करता, ताचे निमित्त कशें की गर्व येता. ह्या वेळी आमकां देवाल प्रितीपूर्वक जे ते भावन दितात पळय, तें तांतू देखून दूर व्हरता म्हूण सांगयता. सो आतां एक पॉयंट पळोवया आमी, बॅटल फॉर रिनन्सिएशन एंड वॉर फॉर डिवोशन. म्हळ्यार तांते एक आमी एक मेटाफर यूज करुया. कसं जालें की त्याग स्वल्प रुपार आमकां पुरा जना करता. खाली संन्यासी जावन कोण आश्रम स्वीकार करता तांणी मात त्याग करचो न्ही. पुरा जनान खंयचे रुपारी आमी थोडो वस्तू कसं त्याग करतातची. मात ते त्याग करचे विशय आसता पळय, ताचे निमित्त भक्त जन भक्तींत मुखार सुन येना ती. भक्तींत मुखार सुन आयल्यार हें सोडका दिसता, तें सोडका दिसता, अशें करूं जायना दिसता, म्हाका जातलें तेंच मन आयता. ताचे निमित्त आमी भितर बच्चेक भित्ता ती म्हूण तशी एक भावन येता आमकां. आतां एक एग्जाम्पल आमी पळोवया की आतां खंयचें एक व्हड एक फोर्ट आसा आनी त्या फोर्टाक पुरा ते सैन्य आसा ती आनी कोणके एक अटॅक करता म्हूण न्यूज आयलें. आतां आमी ते सैन्य जनाक ते कळटा की अटॅक करता म्हणून. सो ते पुरा सैन्य ते दक्षिण दिशेन राबून आशिल्लीं ती. मात तांकां कळटा की तो शत्रू आसा तो पश्चिम दिशा देखून येता म्हणून. ताका पुरा जन सैन्य पश्चिमा वता ती त्या शत्रू फायटींग करच्या खातीर. मात ताणें शत्रून कशें केलें, निजावन खाली एक सान एडवान्स पार्टी मात पेटयली. तागेले मेन फोर्सीस आसा पळय ते विंगड दिशा देखून येता. सो आतां अशी न्ही की आमकां ते म्हणटात पळय एक डिस्ट्रॅक्शन म्हणटा ती, ताका मिलिटरी हितून ते डिकॉय टॅक्टीक म्हणटा ती. म्हळ्यार कशें की एक मेन फोर्सीस विंगड डायरेक्शन येता आशिल्ली, जाल्यार ते अटेन्शन डिस्ट्रॅक्ट करूंक तांकां गुपसून घालच्या खातीर विंगड कडेन देखूनय स्वल्प सैन्य येता ती. सो त्या लेखारी ते कन्फ्युजन्सी जाता म्हणून. सो आमी हें त्याग करची भावन पळयल्या पळय, हाजी रितीर एक हें अंडरस्टँड करचें ट्राय करूं की अल्टिमेटली भक्ती म्हळ्यार आमी देवा लोटू कनेक्ट करचें ट्राय करता. आनी ते देवा लोट कनेक्ट करचें ट्राय करतना मस्त सकट विशयांत आमी डिस्ट्रॅक्ट जावचे पुरोती. हो विशय, त्या विशय, जाल्यार अल्टिमेटली खंयचे एक व्हड वॉरांत पळय आतां आमी पळयता महाभारत युद्ध चलता आशिल्लें. तेन्ना ते एक कडेन न्ही, मस्त कडेन युद्ध चलता आशिल्लें सायमल्टेनियसली. ह्या दिशेन तूं ह्या दोग जनां मध्ये, त्या दोग जनां मध्ये. सो ते सगळे वॉरान तूं मस्त सकट सान लढाई चलता आशिल्ली ती एकपंथा. ते खंयचे एक लढाई आमी विन जातात की डिफीट जातात ते महत्वाचे विशय न्ही. ते सगळे युद्ध विन जावका, तांचो विजय प्राप्त जावका तो व्हड विशय. कसले की ते युद्धांत तूं मस्त सकट सान लढाई जावचे पुरो. ह्या सायडान तूं, त्या सायडान तूं, दोन विंगड योद्धा जावचे पुरो. तो पुरा युद्ध, पुरा लढाई तूं जय प्राप्त जावं का तें कंपल्सरी न्ही. जाल्यार आमगेले व्हड विचार कशें न्ही, सान 4-5 लढाई हेका तेका डिफीट जाल्यार कांय प्रॉब्लेम ना. ते सगळे वॉर आमी विन जावका. तशींच त्याच भावना आमगेले मस्त सकट आमगेले मन येवचें पुरो की हो त्याग करका काय, त्याग हो करका काय. तें एक प्रकार आमगेल्या खातीर युद्धा म्हणकेची. जाल्यार की आमकां कश्ट जाता भक्तीन मुखार सुन वतना आमगेले फुडें दोश अभ्यास आसा पुरो. ते हांव हें सोडूं जायना, तें करूं जायना. हें पुरा एक प्रकार लढाई. जाल्यार आमगेले मोस्ट इम्पॉर्टंट वस्तू कशें आसा म्हळ्यार आमी हें भक्तीची वॉर म्हळ्यार तें युद्ध म्हळ्यार कशें न्ही, आमकां देवाल प्रीती भक्ती प्राप्त जावका ताजे वयर आमगेले फोकस आसूं का म्हूण त्या पॉयंट आसा. कृष्णाने उद्धवाक तांचें सांगिल्लें ते 11 स्कंदांत भागवतमांत की मस्त सकट विशय उद्धवा तुका सोडूं जायच ना. जाल्यार भक्ती सोड नाका, मुखार सुद्दां वचया म्हूण ते कृष्णान उद्धवा सांगचें आसा. सो एक प्रकार आमी पळयता की त्याग करची भावना खातीरय आमकां आकर्शण जावचें पुरो. आनी ते कृष्णा सोडून ते त्यागाच भावनेक आमकां चड आकर्शीत जावचें पुरो. हें कशें जाता तें मागीर आमी पळोवया. कशें जालें की भक्त म्हळ्यार कसले परिस्थितीन तूं देवाक एक सेवा करता म्हूण तीच एक मन आसता.
आणि ह्या संवसाराचे खंयचे विशया प्रती आमगेलें आकर्शण जाल्यार ते देवाल देखून दूर व्हरता. तशींच ते त्यागा भावने खातीर आमकां विशेष आकर्शण जाल्यार त्यावेळी आमकां देवाल देखून दूर व्हरता. आतां पक्कन एक निर्जला एकादशी म्हूण आसा म्हणलें की आनी तांतू निर्जल एकादशीक म्हूण ते कोरचका आनी ताका सांगी उद्दां पिनासी सगळो दिवस थोडे वेळ एक उद्दां पिनासी ते कोरका म्हूण मनान तसं म्हणलें की जाल्यार ते करताना अशी जाता की सगळे 24 hours तो उद्दां पिनी ताका सगळो दिवस तो न्हिदोनू आसता. म्हळ्यार सगळो दिवस तो उठयना, सगळो आतां निर्जल न्हय पूण सगळो दिवस न्हिदोन आसता. नॉर्मल दिवसांत कोणी तो ಸ್ವಲ್ಪ वेळ देवाल नांव करचें पुरो, देवाल भक्ती करचें पुरो. जाल्यार निर्जल एकादशी म्हूण सगळो दिवस न्हिदोनू आसा. म्हळ्यार ते त्याग करची ते भावन आसा पळय ताका चड इम्पॉर्टन्स मेळना. देवाल विशय कसो आसा ताका उण इम्पॉर्टन्स मेळना. अशी एक भक्ताले अशी अशी काणी अशी की ताणें अशी निर्जल एकादशी करची म्हणून आनी ते एकदम शाक्या टायम आशिल्लो काय ताका 20-25 पंतां न्हाल्लो काय तो आनी सगळो दिवस न्हिदल काय म्हूण अशींची सांगिल्लें आसा. म्हळ्यार उद्दां ताणें स्विकार करनी जाल्यार उदकांतू आशिल्लो तो म्हळ्यार शाकच म्हूण. सो सगळो दिवस ते चेतना शक्ती अशी आशिल्लें की तो देहा विशयच थिंक करता आशिल्लो. आतां म्हाका उद्दां मेळ्ळी, म्हाका तान येता आसा, हांव टायर्ड जाता आसा. म्हळ्यार देवाल विशय चिंतन करच्याक डिस्ट्रॅक्ट जाल्लो आनी त्या त्यागाच भावन आसा पळय ताचे प्रती तागेलें अटॅचमेंट चड जालें म्हूण पळयता. कसलें की खंयच्या विशयाचें मेन म्हत्वा विशय म्हळ्यार आमगेल भावना परिस्थिती अशी हाडटा आमगेल जिवनांतू की आमगेल भावन ते कृष्णा देव येता म्हणून. आनी एक पंत अशी त्यागाचे आमी भाग घेता ती ताजे निमित्त गर्व येता. कोणी एक चांग रुपार एकादशी करता जाल्यार तागेल्या मनाक गर्व आयल्यार ताका अशी दिसच्या पुरो पण हांव कांय ना पिनासी एकादशी करता आसा आनी आनी पळया ती खाता आसा ती कांय प्रयोजन ना, होपलेस. म्हळ्यार त्या एक भावन येता. म्हळ्यार देहाक कांय खावचें दिनी जाल्यार अहंकाराक आमी खावयता आसा ती आमगेल्या त्यागा भावना विशीं आमी गर्व जावन. सो त्यागाच भावन वय आमकां देवाल देखून दूर वता जाल्यार त्या एक डिस्ट्रॅक्शनाची म्हण येता. ताकाची एक भक्तान पक्कने ताका त्याग करच्याची कसले कश्ट जाता आनी ताणें कळकळीन प्रार्थना केली देवा की देवा तूं म्हाका ती शक्ती दी, म्हाका मस्तकड विशय करूं जायना. म्हगेले इनेबिलिटी अस म्हणटात पण म्हगेली परिस्थिती अशी आसा ताजेन तागेले भावन नम्र जावचें पुरो की ह्या पुरो म्हाका विशय करूं जायना देवा. तूं म्हाका ती शक्ती दिल्यार मुखारसून हांव करूं प्रयत्न करता म्हणून कळकळीन देवाक प्रितीन तो भावनेन देवाल उडगास करता. ताजे निमित्त ताका भावन तागेली देवाल वयर येवचें पुरो आनी ताजे निमित्त मुखार देव ताका अशी ते एक शक्ती वे दिवचें पुरो की ताका प्रितीपूर्वक छांग रुपार देवाल सेवा करचो ताका अवकाश मेळटलो. सो एक पंता आमी ऍक्च्युली भक्तीन तो आनिकय मुखारसून वचेत खंयचेंत आमी त्यागाचे विशय कसं सोडका कसं त्यागा विशय सोडलें आनी ताजे विशय गर्विश जावचें न्ही ते चांगाची म्हळ्यार पुरो असल विशय चांगाची आनी त्यागाचे वैराग्याचे हो व्हड विशय तशी कांय सान विशय न्ही. मात आमी हें पळोवका की देवाल प्रती आमगेले भावन दिवच्या खातीर मस्त सकट विशय आसा तांतूंत ते एक कशी मस्त सकट लढाई आसा ती मेन म्हळ्यार देवाल खातीर भक्ती दिवका. ते आमकां कसं आसता जाल्यार आमी ते कोर येता नातल्यारय आमी देवाल सेवा कंटिन्यू करता आसूं का तें इम्पॉर्टंट म्हणून. आतां कोणाक चांग रुपार कसं की एक त्याग करूं साध्य असल्यार स्पेशली आतां कोण ते संन्यास आश्रम स्वीकार केला तांणी मस्त एडवान्स्ड आसा ती. तो डेफिनेटली कल्चरल पर्स्पेक्टिवान पळयल्यार सांस्कृत रुपार पळयल्यार त्यागाक मस्त रिस्पेक्ट मेळटा तातूंत कांय डाऊट ना. जाल्यार चैतन्य महाप्रभू तांगेले जिवनात देखून पळयत तांणी मस्त सकट इन्स्ट्रक्शन्स तांणी रमानंद राया देखून घेतिल्ले. तांणी देव जावन एक ग्रहस्थान कसं सांगिल्लें तें हांवें आयकलें ती. जाल्यार त्याच समयार तांणी तांगेले शिष्य आशिल्ले रघुनाथ दास गोस्वामी म्हणून तांगेल ते त्यागा भावना खातीर तांकां भारी खुशी आशिल्ली. अशी सांगता ती महाप्रभूर भक्तगणे वैराग्य प्रधान म्हणून. म्हळ्यार रघुनाथदास गोस्वामी तांणी भारी एक चांग रुपार वैराग्य कोण त्या देवाल भक्ती दाखयली त्यावेळी तांकां साध्य अशी जाल्यार तांणी केलेलें आसा. सो आमगेली पुरा जनार परिस्थिती विंगड आसता. फॅमिली सिच्युएशन विंगड आसता, फायनान्शियल सिच्युएशन विंगड आसता, आमगेल्या परिवारान सिच्युएशन विंगड आसता. सो आमगेले सिच्युएशनांतू आमी भक्ती करचें
अशी त्यागा भावना और कसं नाही करू नज ताची मिनिमाइज करची म्हूण न्ही पुरा इम्पॉर्टंट असं जाल्यार ह्या मागीर पुरा आमगेल भक्तींत मुखार सून वचचे कितें डिस्ट्रॅक्शन जावचें नज त्याग करची व्हड विशय जाल्यार त्याग केलेले निमित्त आमकां भक्तींत मुखार सून वचचें जाता तें क्वेश्चन करता कृष्ण अंगशा पुरो आमी अंगशा पुरो आमी आमगेल भावन देवाल कनेक्ट करता आसती आमगेल भक्ती लता बीजाक आमी उदक घाल न्हू आनी भक्ती लता बीज आमगेल होड होड जावन कृष्णाल चरण कमल ते वचुका ते त्यागाच म्हळ्यार हो संवसारा विशय आनी भक्ती म्हळ्यार देवाल विशय सो आमगेल इमोशन्स आमी आमगेल भावना देवाल खातीर अवेलेबल करता आनी आमी कशी करचें तें इम्पॉर्टंट म्हणून म्हळ्यार आतां हे 3 कॉन्सेप्ट पळयत वन बाय वन आमी पळोवया एक पंथा येता आमकां एवर्जन म्हणून म्हळ्यार त्याग आसता जाल्यार आमी ताजे विशीं एक नेगेटीव इमोशन आसता ताचें एक पंथा एक काणी आसा पळय दोग ताक जन साधू वता आशिल्ले तेन्ना एक कोण बायल मनीस चली सांगता की म्हाका तें न्हय हेकर देखून तेकड म्हाका वचचें जायना हांव सिरकून पडल्या म्हणून तेन्ना एक साधू तांतू ते खांद्यार घेवन क्रॉस करीत काय म्हळ्यार हेल्प करचे खातीर मुखार वतरी ते विंगड दोग जन साधू म्हणटा ती तूं अशी साधू जावन अशी एक चेल्ले खांद्यार बसून हेकड हाडली मू ताका तो साधू ते उडगासवयना की तो सांगता की हांव ती केन्ना की थंय देंवयला तुमी आनी कितें मना घेवन भोंवता आसत म्हणून म्हळ्यार एवर्जन म्हळ्यार खंयच्याय विशयांत एक नाकते म्हूण ताजे विशयीच लेखचें तें म्हण नाका म्हूण आनी फ्रस्ट्रेशन म्हळ्यार कसन की आमकां सोडका म्हूण आसता जाल्यार जाय न्ही मू म्हाका जायना हें पुरो करचें म्हाका कसले जायना बा हाजे विशयी चिंतन करचें आनी रिनन्सिएशन म्हळ्यार त्याग म्हळ्यार तांतूं कांय एक ताचे विशय ताचे कांय होड न्हय तो तांगेले खातीर ते स्वाभावीक रुपार ते करचें देवाल भक्ती प्रधान त्या त्यागा भावन फॉर एग्जाम्पल आतां आमी एक दृश्टांत घेवपाक जाल्यार एकल्याक पिवचे अभ्यास आसा आनी एकल्यान तागे लायफान कांय पिवचे ताका कांय ना आसा आतां दोग जण एक ऑफिसांत देखून तांगेले घरकड वता ती आनी मध्य थंय एक बार आसा म्हूण लेख्या तो कोणा पिवचे अभ्यास आसा पळय ताका कोणाक एवर्जन आसा म्हणटा पळय ताका दिसतलें की हें बार कसलें आसा पळय हांगा तो बारा विशयी चिंतन करतलो कसं ना बाय गव्हर्मेंट हें काणा कसल्याक ताजे विशयी चिंतन करतलो दोनीचो कोण फ्रस्ट्रेटेड आसा तो इतले अटॅचमेंट आसा की तो बारा वचून पिवचे सुरू केल्यार ताका दिसतलें कसं करचें म्हाका सोडूं जायना म्हूण जाल्यार कोणा ते पिवचे अभ्यासू ना ताका बार आसल्यार ताका कसलेंय ताका डिफरन्स येना म्हळ्यार ताका कसलेंय ताजेर परिणाम ना घरकड वता तो सो ऑब्वियसली आमी भक्तजन म्हळ्यार त्या लेवलार येवका की आमी सहज रुपारी कसन त्याग करका ते आमगेल मनान ते येतलेची आनी मात मुख्य म्हळ्यार आमी देवाल चरण कमल देवाल भक्ती वयरी फोकस आसूं म्हूण सो देवाल ते त्याग करचें ताजे की ना व्हड इम्पॉर्टंट विशय म्हळ्यार आमी देवाल प्रती आकर्शीत येवका म्हूण तो व्हड विशय केन्ना आमी देवाल प्रती आकर्शीत जावन आमगेल मनोभावन देवाल भक्तींत आसता तें चड इम्पॉर्टंट खंयचे विशय नाका ताचे वयर फोकस करचें ना कसं जालें की केन्ना आमी देवाल विशयी चिंतन कशी केन्ना येतलें तें आमकां आकर्शण केन्ना जातलें केन्ना आमी देवाल अटॅच जातलीं ती म्हळ्यार आमकां देवाल विशय पुरो चांग जातालो कृष्णालो भक्ती विशय आमी आकर्शीत जातलीं आनी आमी नियमीत रुपार कसं भक्तींत करता ते करता आसतलीं ती सो तशी जाताना कसं आमकां त्याग करूं जाता चडून जावचें पुरो जाल्यार आमी भक्तींत भाग घेवचे राबयना ती मस्सकड विशय आमकां कळचें पुरो की हें सम न्ही तें सम न्ही म्हाका हें करूं जायना ताका हांव भक्ती सोडता ना कसं एक प्रकार सोडूं जायच ना जाल्यार आमी भक्ती करता वता ती कसं जाल्यार की मेन इम्पॉर्टंट कसं एग्जाम्पल म्हणके मस्स सकट बॅटल जशें पुरो सांसान लढाई विन जाली डिफीट जाली ताचे खातीर मस्त मना उरका म्हूण ना आमगेल वॉर ऑन डिवोशन म्हळ्यार आमगे मुखार सिता वचुका भक्तींत हें मनुष्य जीवन मेळेल खातीर भक्तींत भाग घेवका ते आमी मुखार सिता वचेत दोन्ही रिलेटेड आसा जाल्यार ते सेम न्ही आतां त्यागाच भावना कशी येता आनी आमकां दिसता एक पंथा भक्तींत येताना कोणाक एक पंथा भक्तां पळयल्या कोणी सिनियर जावं विंगड कोणी भक्तां पळयलें आनी कसं हाय स्टँडर्ड आसा सांगेलें भारी एक हांकां जाता म्हाका जायना हें पुरो करूंक अशी कसाल्या दिसता हातूंत एक 2 पॉयंट आसा भागवतमान तूं देवान सांगचें आसा वासुदेवे भगवती
भक्तियोग प्रयोजितः जन यत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम म्हणून म्हळ्यार देवाल भक्ती करता आसतात आमी मुखार सून वता आसतात देवाल कनेक्टेड जातात भक्ती योगान भक्ती योग प्रयोजित तें कशें जाता मुखार सून आशु म्हळ्यार मस्त टाइम लागना के वैराग्यम ज्ञानम यद अहेतुकम ते कशी म्हूण देवाल दयेना ते ऑटोमॅटिकली जाता म्हूण ताचे विशय कांय न्ही ते भक्ती योगाची प्रोसेस फॉलो करतरीची म्हूण आनीक एक एंगलार आमी पळयल्यार आमी पुराजनान आयकून अशें पुरो देवाल स एक भगवान म्हळ्यार पराशर मुनीन सांगिल्लें आसा ऐश्वर्यस्य समाग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रिय ज्ञान वैराग्य म्हूण म्हळ्यार हें देवान पूरा समग्र हे चांग गुण आसा म्हूण ऐश्वर्यस्य समग्र देवाले ऐश्वर्यशील तसले कोणाल्याक ना वीर्यस्य म्हळ्यार देवाल्या शक्ती कितले आसा पळय तें कोणाल्याक ना यश देवाल कितले यश आसा ते कोणाल्याक ना श्रेय देवाल्या कशें ती चंदाई आसा ते कोणाल्याक ना ज्ञान देवाल तितली नॉलेज कोणाक ना हें आमी आयकून अशें पुरो आनी आमी आयकताना आमी जनरली हें तूं खंयच्या वेळेर चड अट्रॅक्ट जातलीं की हा अशी आमकां मन येता आमी चिके चड आमगेल्या चिके चड ऐश्वर्य सुका हांतू आमी हें देवान हें स क्वॉलिटीजान चड आमी हांतू अट्रॅक्ट जातलीं की हा म्हगेल्या चिके चड ऐश्वर्य सुका लायक असल्यारी म्हगेल्या चिके चड वीर्य आसचें चड बल आसूं चड यश आसूं कोणाले मतान तूं नॉर्मली कोणाक मन येना की हा म्हगेल्या चड वैराग्य सुका म्हूण तें कोणाक मन येना जाल्यारीची आमी वैराग्याक अट्रॅक्ट जाता ती कसल्याक की कोणाक वैराग्य आसा तांगेर मना शांती आसा म्हूण आमकां ताचें फल मना शांती मेळटा म्हणून ताकाच भगवद्गीतेंत देवान सांगचें आसा पळय ज्ञानात कर्मफल त्यागास शांतीर अनंतरम म्हणून म्हळ्यार त्या त्यागाचें एक फल शांती मेळटा मनाक म्हूण ताकाच एक पंता कोणी एकदम काम कंपोज असतात म्हणटात पळय एक जनाल पर्सनॅलिटी तशी आसता स्वभाव ती भारी शांत आसता ती कसं जाल्यार एक कोपची ना और कसं म्हणटात पळय एक स्ट्रेस जायना तांकां शांत रुपारी खंयचेय परिस्थितींत शांत आसता ती हाका तो इंडियन क्रिकेटर MS धोनी तो कॅप्टन कूल म्हणचे आशिल्ले म्हळ्यार कूल आसता तो पुरा सिच्युएशनांत म्हूण कसं कितले रन आसल्यार शांत आसता म्हूण ताका कोण की निमगेल की तूं अशी कशी कॅप्टन कूल म्हूण ताका ताणें सांगलें की म्हाका विंगड जेन्ना म्हणके कोप येता हांव खाली ते दाखोवन दिना म्हूण ताणें सांगिल्लें सो एक जनाक ते कशी तांकां ते कवर अप करचें जाता आनी ते म्हळ्यार एक शांत अशें सिच्युएशनांत तूं त्या वेळी आमगेले पास्ट कर्मा आउट कनेक्शन आसा म्हूण आमगेले ओन एक एफर्ट आसा तेन्ना खंडीत जाल्यार त्या एक पास्ट कर्मा आउट ती भावनी उत्पन्न जावची पडली ती शक्ती त्याग करची शक्ती त्या आमगेले पास्ट कर्मा आउट कनेक्टेड आसा कशें आमी सांगतात पळय कोणी जन्म येताना भारी चंद आसा ती और कोणी एकदम ऐश्वर्यशील परिवारान जन्म येता ती तेन्ना आमी सांगतात न्हय हा कशें की तागेले पुर्वा कर्म तें ताचे खातीर तो तशी ताका एक चांग घर मेळना और ते एक चंदाई आसा ताका पळयल्यार तशींच ती त्याग करची भावना आसा पळय ती शक्ती त्या आमगेले पास्ट कर्मा दोकून येता सो एक जनाले ते चड आसता एक जनाले ते उण आसता ताजेन येता आनी तावळ पळय भक्ती योग प्रयोजित भक्तीन तूं आमी मुखार सुद्दां वता ती तेन्नाय तो देव शक्ती दिता आमकां कसं नाक नातील ते त्याग करचे म्हूण ताकाची ते त्याग करची शक्ती खातीर पळय फुडें ते आतां खंयचे मठांत आनी ट्रेडिशनली पळयल्यार काशी मठ गोकर्ण मठ कसं आसल्यार पळय ते सिस्टम अशी आसा की ते कोण स्वामी आसता ती तांणी नेक्स्ट मागीर एक शिष्यांक स्वीकार करून ते मठा तो मुखारसून तो मठाधिपती जाता ते शिष्या स्वीकार करचे ते पद्दती आसा प्रोसेस आसा तातूंत सुरे ते तागेले एस्ट्रोलॉजिकलीची म्हळ्यार तागेले ते पुरा पळयता ती की तागेले ते योग आस की संन्यास योग आस की म्हणून तेन्ना मात ताका मुखारसून ते शिष्य स्वीकार करचे पळयता ती म्हळ्यार कशें की पूर्व जन्माचें तें कशें की आसता कर्माचें ताजे न्हय ते एक जनाक त्याग करची शक्ती चड आसता सो आमकां एक पंत दिसचे पुरो आनी भक्तीन तूं हो आनी इजिली केलें तें कंपॅरिजन नॉट नेसेसरी दॅट वील बी करेक्ट सो कशें भक्तींत मुखारसून वचकाना
कसं पोस्टपोन करू का म्हूण ना की हो हें म्हाका करूं जायनातल्यार आतां मुखारसून वचचें की नाका भक्तीन तूं तें कांय करका म्हूण ना ताचे विशय कसं करका म्हूण कशी एक जनाले मस्त दुड्ड आसचे पुरो आनी तांणी दुड्ड आशिल्ले निमित्त तांकां देवाल सेव चांग रुपारी करचें मेळ्ळ्या पुरो कसं की मस्त दुड्ड आसल्यार तांणी असल जॉब घेवका म्हूण ना खंय मस्त डिमांडींग आसा म्हळ्यार 12 घंटे 14 घंटे काम वचुका कसं टायम ना दुड्ड आसल्यार मे बी तागे लायफ तांणी शिके आराम री चांग रुपार तागेले चर्च टायम आसचे पुरो देवाल सेव करचे खातीर और तांगेले दुड्ड आशिल्ले निमित्तानी मस्त विंगड रुपारी कॉन्ट्रिब्यूट करूं जाल्यार कोणाले दुड्ड ना तांणी देवाल सेव दुड्ड ना और दुड्ड उण आसा तांणी देवाल सेव करूं जायना तशें आसलें ना खंडीत करूं येता दुड्ड आयल्यार दुड्ड आशिल्ले जेन्ना मणके सेव करूं येता दुड्ड नासल्यार तांगेली परिस्थितीन कसन साध्य आसा तें करूं येता देवाल सेव करचे खातीर दुड्ड आसा की ना ताजे वांगडा कांय कनेक्शन ना सेव करता वचयता तशींची दुडवा मणकेची आमकां कितले त्याग करची शक्ती आसा की ना ताजेन कांय इम्पॉर्टंट न्ही खंयचे परिस्थितीन तूं आमी भक्तीन तूं मुखार सुनू वचयता अशी कोणी आमी केन्ना लेखना ती की हा अमूक मेगेल बँक बॅलन्स मेगेल टार्गेट आसा की इतले लक्ष जावका की इतले लक्ष मेगेल बँक बॅलन्स जात तरी हांव भक्ती सुरू करतलो ताजे पयशी फुडें म्हाका टायम ना म्हूण ना आमी तशी लेखना ती आमी लेखता ती की आमी कितले साध्य आसा करता वता तशींची भक्ती येताना आमी मस्त सकट आयकुचे पुरो ती की हो हें त्याग करका तें त्याग करका म्हाका हें जातलें की ना ताची कशी कांय वरी करका म्हूण ना हें दोन रितीर आसा एक जना येता पास्ट कर्मा निमित्त एक जना येता सिंपली बाय हार्ड वर्क तांगेलें जाल्यारय कशी दुड्ड आसा की ना ताचे निमित्त कसं पोस्टपोन करका म्हूण ना तशींची आमकां त्याग करची शक्ती की आमगेलें तें रिनन्सिएशनाचें कितलें आसा तें इम्पॉर्टंट न्ही आमी तें पोस्टपोन करका म्हूण ना ताजे खातीर म्हूण खंय आसत आमी वेरेवर खंयचे परिस्थितींत आसा ती थंय दोकून आमी कंटिन्यू करीत आनी ह्या मुडांत आमी भक्ती प्रॅक्टीस करता गेल्यार पळय तेन्ना आमी कसं एक दुख्ख पावना ती म्हाका हें सोडका आशिल्लें म्हाका हो अभ्यास आनीक आसा हांव कसं करचें म्हाका जायना दिसता नाकी भक्ती म्हाका नाका ना कशी एक वॉरान तूं ಸ್ವಲ್ಪ लढाई हेका तेका डिफीट जातली ती जाल्यार मोस्ट इम्पॉर्टंट की आमी वॉर विन जावका तशींच आमगेल्यान तूं मस्त सकट दोश आसचे पुरो काम क्रोध म्हणटात पळय कोणाक कोप येता कोणाक आउटलुक पेसिमिस्टीक आसचे पुरो और कोणाले फॉल्ट फायंडींग मेंटॅलिटी आसचे पुरो मस्त सकट दोश आमगेले पुरा जनाल भितर आसचे पुरो हे जन्मान तेत्तानाची कितलेकी सकट दोश आसताची जाल्यारीची पुरा पशी व्हड दोश म्हळ्यार दोशांत दोश म्हळ्यार की आमी देवालो डिस्कनेक्टेड जाल्लीं पळय तें आमगेलें विकनेस मेन विकनेस म्हळ्यार तें देवालो टू डिस्कनेक्ट जाल्लीं ती मात आनीकय मुखारसून कसं ना देवालो डिस्कनेक्ट कसले जाल्लीं आमी ताचे विशय मनावर येता कसले की आमकां विंगड खंयचे विशय चड आकर्शक दिसता देवाल की ना आमकां दिसता की हातूंत चड आनंद प्राप्त जावचे पुरो ताचे निमित्त आमी विंगड विशयावट कनेक्ट जावचे पुरो सो ह्या पुरा जनाक डिफरंट डिग्रीन तूं हे प्रॉब्लेम आसची आनी पुरा जनाक एक प्रकार म्हणटात पळय कशी खंयच्या परिस्थितीन तसो देवाल वयरी तें देव खंयच्या परिस्थितींत तूं आमकां मस्त प्रिती दिता आनी आमकां कसं जावका तें दितलो म्हूण तो एक विश्वास पळय तो 100% खंय तें आसा तें खंय तें ना तें आमी आत्मचिंतन करता केन्ना आमी भक्ताल संघांत येता ती शास्त्र वाजयता ती आमकां कशें की एक देवाल वयर एक विश्वास येता आयकून विंगड जनान व्हड भक्ताल जीवन पळोवन तेन्ना आमकां कळटा की देव आमगेले खातीर वयर राखून आसा हांव केन्ना मेकल प्रिती देवा खातीर दिता देव राखून राबला कशी पक्काने आमी एक दृश्टांता खातीर आमी अशें लेखल्यार की कोणी पुणी राखून राबल्यार ಸ್ವಲ್ಪ वेळ आमगेले खातीर आमी वचून आमी सांगचे पुरो ती सॉरी तूं मेगेले निमित्त राखून राबिल्लो म्हूण जाल्यार कोणी एक व्हड मनुश्य राखून राबला आनी आमकां कोणी सांगनी आनी ಸ್ವಲ್ಪ वेळान कोणकी येवन सांगता की तो मनुश्य आसा पळय तो तुमगेले खातीर अर्द घंटो दोकून राबला म्हूण तेन्ना आमकां दिसचे पुरो अरे सुरेखा सांगता आशिल्लो म्हूण तो इतलो इम्पॉर्टंट पर्सन हांव तो केन्ना वचून मेळटा आशिल्लो त्याचे प्रकारारी देव आमगेले हृदयांतू आसा आमगेले खातीर राखून राबिल्लो आसा केन्ना आमकां तें एक विश्वास येता पळय की देवाक आमगेली प्रिती जावका आनी देव आमगेले खातीर राखून राबला तेन्ना तो
तो एक विश्वास येता तो प्रीतीच वैरी तें आसतना आमी खंडित आमगेल भक्तीन तू मुखार सुन वचयत चैतन्य चरितामृताचे सगळे फोकस त्यांची की देवाक आमगेल वयर प्रीती आसा आनी आमकां देवा वयर प्रीती कोरका म्हूण भगवद्गीतांत देव कोण म्हूण सांगता भागवतमान तू देवाल मस्त सकट लील आमकां कळटा मात चैतन्य चरितामृतांत तू देवाल आमकां मनोभावना कळटा चैतन्य महाप्रभू थ्रू की तांगेल मनांत कशें आशिल्लें म्हूण ज्योतिकिनी माताजीन सांगलां म्हणके ते गोपींक इतली प्रीती मेगेल वयर कशी आसा बा आनी तांकां कसन आनंद मेळटा ताजे खातीर देवान चैतन्य महाप्रभू रुपार अवतार घेतले ताका ती प्रीती कसन ते गोपीन करचे आनी तांकां कसन आनंद मेळटा ते ताका कळका म्हूण तो देव भक्ताल रुपारी आयलो म्हूण सांगिल्लो आसा आनी आमी त्या दृश्टांत ते हरिदास ठाकूर पळयताना आमी तातूंतल्यान आयकलेली आशिल्ली की हरिदास ठाकुरान तांगेल भक्त आशिल्लो तो नॉर्मली मृत शरीर म्हळ्यार कोणी आपणा ती जाल्यार हरिदास ठाकुरान देह सोडले सिता चैतन्य महाप्रभून तागेल मृत शरीर धोर्न नांचिल गय तो मस्त वेळ म्हळ्यार इतली प्रीती आशिल्ली ताका तागेल भक्ताल वयरी की मागीर कोण की स्वरूप दामोदर सांगलें की आतां ताका मुखारसून तें कसन ते क्रिये करचे आसा तें कोरका मस्त टायम जालें म्हणून म्हळ्यार देव ते हरिदास ठाकुराले देह घेवन नांता आशिल्लो राबू तयार नाशिल्लो तितली एक प्रीती आसता म्हूण सांगिल्लें आसा सो देव डेमॉन्स्ट्रेट करता आमकां दाखयता की तो आमकां कितली प्रीती करता म्हूण ते भक्ताली पुरा काणयेन तूं आनी तांकां देवाल मनांत आसा की आमी पुरा जनाल तागेली भक्ती कोरका म्हूण कृष्ण आमगेल भितरूय आसा आमगेल ओट्टूय आसा ताका ताका भक्त वत्सलय म्हणटा ती कृपण वत्सलय म्हणटा ती सुहृदम सर्व भूताना पुरा जनाल खातीर सुहृद जावन आसा आनी केन्ना आमकां ते अंडरस्टँडींग आनी विश्वास येता की देवाल प्रीती आमी खंयची सिच्युएशन ताजे वयर न्ही देवाल प्रीती कशें जाल्यार की तागेल सिच्युएशन देवाल अशें आसा की तो पुरा जना सहज रुपार प्रीती करताची कशें एक बापूसू पुरा जन तागेल चेडवांक कणी कशी असल्यार प्रीती करतलो तशी देव आमकां पुरा जना प्रीती करता आनी टू द एक्सटेंट वी अंडरस्टँड इट पण हे कॉन्सेप्ट आमी केन्ना आमगेल मन आवडटा ती आनी केन्ना आमगेल हृदय म्हणटात पळय एब्झॉर्ब जाता एक म्हणटात पळय आमी परमेट जाता म्हळ्यार आमगेल ह्या मनांत घट्टी बसता की देव आमकां प्रीती करता आनी आमकां केन्ना सोडून घालना तेन्ना आमी एक स्पिरिच्युअली एनर्जायज जाता ती आनी आमकां देवा प्रीती करच्या खातीर आनीके मुखार सून वता म्हूण ते आनीके मुखार सून कशें म्हणटात पळय आमी हे लोकांचे मस्तकड विशय आमी आकर्शीत जाता ती तशी आध्यात्मिक सकट मस्त सकट विशय आसा ताजेनय आकर्शीत जाता ती सो आतां ऑलमोस्ट आतां 7:50 जालेलो आसा सो मे बी दॅट पॉयंट आमी नेक्स्ट सेशनाचे ह्याच टॉपिकाचे आनीक सेशनान तूं कंटिन्यू करूया सो जस्ट एक रिकॅप करता आयचे सांगेल पॉयंट सारी आमी भक्तिलता बिजाच टॉपिकार आसा ती आतां आनी भक्तिलता बिजाच टॉपिकार म्हणल्यार आमी सांगतात पळय वीड्स येतात म्हळ्यार नाक नातील झाड जाता बगलेन तें आमगेल भक्तिलता बीज वाडून येवचें सोडना सुरेश भावन म्हळ्यार आमी हे देवाक सोडून विंगड विशयान तूं आमी आकर्शीत जाता ती त्या एक नाक नातील विशय दोन्ही विशय म्हळ्यार आमकां देवाल सेव करता जाल्यार आमकां ह्या प्रकारारी करता त्या प्रकारारी करता म्हूण मनांत आसता तें एक नाक नातिलो विशय कसं जाल्यार की खंयचे परिस्थितीत तूं कसन साथ दिसा त्या लेखार कर येता आनी तिन्नी विशय खंयचे नाक नातील और वीड म्हणटात पळय ते आमी आयच्या सेशनान डिस्कस केलेलें आमी तें एग्जाम्पल घेतलें की एक व्हड एक युद्ध जाताना मस्त सकट सान लढाई जाता ती एवरी लढाई विन जावका म्हूण ना नेसेसरी ना की आमकां लढाई एक डिफीट जाली ताका हांव युद्ध सोडटा ना तशींची मस्त सकट विशयन तूं आमकां आमगेले जन्मांतराल दोश आशिल्ली मस्त सकट आमकां त्याग करूं जायसना और जाल्यार आमी भक्ती खातीर तें युद्ध सोडचें ना खंडिता जातलें म्हूण आनी आमी ह्या पॉयंट पळयलेलें की त्याग करचे भावनेक खातीर वय ताची ओटू एक आकर्शीत जावन तांत तूं चड अटॅच जावचें ना आमी तें एक निर्जला एकादशीचें एग्जाम्पल पळयलें की तें कशें की कोरका म्हणून देवाल विशय करनासी ते त्यागा भावनाच इम्पॉर्टंट त्या न्ही आनीक एक विशय म्हळ्यार कशें एक आसता की नाकसी म्हूण दिसतलें जाल्यार ताजे विशय चिंतन करता आसतलें नाकतें म्हूण तेन्ना आमी देवाल विशय थिंक करना ती और फ्रस्ट्रेट जावन म्हाका तें जायना म्हूण हें पुरो म्हाका जावचें तसलो विशय न्ही हो पुरो हांगेल पुरा कशें की तांगेलें संकेतांनी स्पेशल आसत दिसता अशी पुरा करता ती भक्तीन तांणी वता ती म्हाका जावचे तसलो विशय न्ही हो ना तशी न्ही कसं जाल्यार की त्यागा भावना आमी रिनन्सिएशन म्हणटात पळय
ते मस्त प्रकारारी अशी असता की भक्तींत करता करता ते ऑटोमॅटिकली येता भक्तियोग प्रयोज येतं आणि एक पंता आम्ही पळयलें पण फुडें जन्मांतू येता कशी एक जन्मा येतानाची मस्त जन ऐश्वर्य असच्या पुरो चांग बुद्धी असच्या पुरो तशींची ಸ್ವಲ್ಪ जन ते त्यागा भावन वयता जन्मांतू येता कशी दुड्ड आस की ना ताजेन आम्ही भक्तींत मुखार वचूं का की ना आम्ही लेखना ती तशीं त्यो आमगेल्यान तू त्यागात शक्ती कितली आसा कसन सोडू जातल की कसन सोडू जायना ताचे विशयार आम्ही केन्ना भक्तींत राबोवचे ना आम्ही मुखार वता आसूं का कसं जालें की त्याग करचें तें पुरा भक्तींत इम्पॉर्टंट आसची रुल्स एंड रेग्युलेशन जाल्यार तें देवा प्रती आकर्षित जावचें ताचे की ना चड इम्पॉर्टंट ना आनी भक्ती इतली पोर्टंट आसा म्हणटा तातूंत इतली शक्ती आसा की खंडीत ओवर अ पिरियड देवाल वयर विश्वास येवन आमी ते वॉर ऑफ डिवोशन विन जातलीं ती बल सान बॅटल्स डिफीट जावचे पुरो सो ते आमी पॉयंट पळयलें सो लास्ट आरी आमी हें पळयलें की की कशें की एक फंडमेंटल आमगेलें विकनेसेस म्हळ्यार मस्त सकट आमगेले दोश आसा पुरो आमकां त्याग करूं जायना तें रिजन कसं जालें की आमी देवालो डिस्कनेक्टेड आसा ती जाल्यार देवालो डिस्कनेक्टेड ते आसा ती कसं जालें की आमकां विंगड खंयची विशयांत चड आकर्शण आसचें पुरो देवाल किना मात तें आकर्शण कसं जालें आसा कसं जालें की आमकां तें आनीके तें अनविलिंगनेस आसा म्हणटात पण आमकां तो आनीके विश्वासय न्ही की देव आमगेलो लोट्टू आसा आनी देव आमकां मस्त प्रिती करता म्हूण तो विशय आमकां एक पंता कळ्ळ्यार आम्ही स्वाभाविक रूपारी देवाल प्रती आकर्षित जातल्यांची इट्स अ मॅटर ऑफ टाइम आम्ही देवाल भक्तींत येता ती शास्त्र वाचिता ती खंडित देव आमगे हृदयांतू आसा राखून राबिल आसा की आमी थोडे वेळ कसं नाही करता ती देव ते आमकां प्रोत्साहन दिवन आनीकय मुखारसून वचचें वाट दाखयतलो आणि ते मुखारसून वचची वाट कशी आणि खंयची रुपार आमी आकर्षित जावेत ते आमी नेक्स्ट सेशना पळोवया देव भक्त वत्सल वै कृपण वत्सल वै सो हांगा सेशन राबयता जी नेक्स्ट सेशन तुमी ह्यांची पॉयंट आनीक एक्सप्लोर करूया कसं उलयलेल्यान तूं चूक आसल्यार क्षमा पडकून दिवका हरे कृष्ण ज्योतिगिरी माताजी तुम्ही वाइंड अप करूयात हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभू भारी चणकोनाचे सेशन झालं एक सकडाल जसे तुम्ही म्हणतात सकडा लागी कसन ना कसन वीकनेस असं आकर्षण मस्त पुरा विषय असे कलियुगांतर का निमगूच नका इतली सकड पद पद म्हणता पळय काही बायसलरी प्रति एक विंडो शॉपिंग गेलेली सगळीकडे आकर्षण आकर्षण असं तर भक्ती विषयानं आकर्षणही असं नाशी ना जसे मी सत्संग आयली ती किंवा कसन चांग ऐकताची त्यांना भक्ती काही आकर्षण असतात पण त्या जोटो आणि विषय काही आकर्षण असतात त्यामुळे केलोपटी अशी मना डाऊट येता की भक्ती इतलं सगळं सोडका म्हणजे साध्य पडतल की जसे तुम्ही आज सगळं पॉइंट सांगला तसे आमगेले मना संशय आशिल्लो जाल्यार आज जशी तुम्ही सांगून दिला की कृष्ण खंयचे प्रकार आमगेल रक्षण करता तो आमगेल हित पळयता आमकां मस्त प्रीती करता त्यामुळे तागेल भक्ती करता राबल्यारी आमगेले कितले विकनेस असो जाल्यार आमी भक्ती करता राबल्यारी तागेल कृपेनं हगूर हगूर आमगेल जे नेगेटिव्हिटी असत जे सकड असं ते दूर जातले आणि शुद्ध भक्ती आमकां प्राप्त जातले हे तुम्ही सांगून दिले मस्त एक मना एक आधार मेळ्ळो थँक्यू प्रभू कोणाक कसं क्वेश्चन्स असं कसं निमगूच असं कसं कमेंट्स असलं जाल्यार दिवेता जशी तुम्ही सांगून दिल्या की प्रभुपादान इंटरनॅशनल सोसायटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस कृष्ण भावनामृत संघ म्हणून स्थापन केलेलं असं भक्ती तो नियम आसची आणि त्या पालन करचे आमगेल पथ्या खातीरच असं की आमगेल भक्ती वाढून येवका ताजे खंय दाखवून भक्ती लीक जावच्या नज कसं ताका बाद येवच्या नज म्हणून हे नियम केलेले आसा ती जाल्यार ती भावना कसन खातीर हे नियम केले त्या भावनाचे बगलेन दवरना आमी केवळ नियम मात्र फॉलो केल्यार त्या नियमाग्रह जाता नियम अग्रह दवरचे कडेन ते नियमाग्रह जाता आणि तितली पोषण मेळना आमगेल भक्तीक सुरवे फोकस मेन असं की हे नियम आसत खंयचे खातीर नियम फॉलो करता नाही अशी नाही त्या केल्यार आमकां भक्तीन तूं मुखार सुचे मार्ग मेळटा पण केवळ नियम पालन करचे न्ही ताजे मागची भावना आसा जशी भक्ती आमी कसल्या करता देवा वयर प्रीती आमगेल वाडून कितें येवका हो विषय महत्वाचो आसा कशी आमी देवा वयर प्रीती करता राबयता ती कशी वाडोवचे कसं कसं केल्यार आमगेली ती भक्ती वाडून येतली
ह्याची करता त्याची भक्ती. थँक्यू प्रभू. म्हाका दिसता आयजी कोणाले कमेंट्स कसले क्वेश्चन्स ना दिसता. तर आम्ही आयचे सेशन हांगा कैद करूया. 3 पाटी हरे कृष्ण महामंत्र म्हणया. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हरे कृष्ण.